मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. घरा कडेन येवपाक मातसो वेळ जालो म्हणजे म्हाका घरा कडेन विचारपाक लागली अरे तुका वेळ कित्याक जालो हांवें मडगांव मातशें कामाक फसलो सांगपाचें म्हणल्यार एक कॉमीक म्हणजे मडगांव एक जायती कुत्र्याचो झुंड आशिल्लो आनी इतल्यान आनी एक कुत्रो थंयसर पावून सोदलो आनी तो कुत्रो पावना बरोबर तुमी जाणात दुसरो कोणूय आयलो जाल्यार ती खावपाक येतात तुमी समजवच्यात हांव थंय आशिल्लो काय म्हूण हांव दुर्गार उबो रावन पळयतालो तांची नेटान म्हाका घास मारल्यार कितें करता पूण ती कितें उलयतात ताका म्हूण हांव आयकोपाक रावलो कुत्री उलोवपाचें आसा म्हाका खबर ना तर ती कुत्री ताका खावपाक आयिल्ले कडेन विचारपाक लागली म्हाका एक सांगात आमी सगळीं म्हणलेलो मडगांव अशी आडवी शेपडी हालयतात आनी तूं आतां आयला तो खंयचो तूं एकलोच येवन अशी उबी शेपडी कित्याक हालयता तेन्ना तो कुत्रो सांगपाक लागलो मडगांवां जागो खंय आसा काय तूं ट्रॅफीक इतल्यान लोक कितलो जाला जागो आसा काय म्हणलेलो शेपडी आडवी हालोवपाक. अमरेश अरे त्यो बरोबर कसो आसा गुड. तर कतरच्यान गोंया केन्ना पावलो हांव पाविल्लो 6 तारखेक. हय हो जावन आसा अमरीश कामत आमचो गोंयकार भाव कतर आपल्या पोटा पासून गेला आनी परदेसान आपली नोकरी करून आपलें पोट भरता. खरेंच आयच्या ह्या माणकामाच्या कार्यावळीक तुमकां मागीर मोगाचो आनी वरभर येवकार. थँक्यू. अमरीश बाब जायती तुजी तुस्त जायती तुजी तोखणाय वचत थंय जाता जावं सोशल मिडिया उदेशी लोकां मुखार तुजी जायती वाखाणणी जाता म्हणटच गोंयांत तूं कतर केन्ना पावलो खंयच्या वर्साक. हांव गोंयांतल्यान कतर म्हणजे 2012 नोव्हेंबरान गेल्लो ते मेरेन अशें एवरी इयर विकेशनाक येता आनी तियात्रांक चान्स मेळ्ळो तियात्राचो म्हाका चड मोग कोंकणी भाशेचो सारको चड मोग खंय चान्स पडलो जाल्यार टेम्पररी आनी खंयच्यान म्हणटा म्हाका एक विकेशन लॉंग आसा जाल्यार एक्टींग करता. हय आनीक जेन्ना तूं गोंया आसलो 2012 वर्सां पयलीं तेन्ना तूं गोंयाकूय तियात्र करतालो. हय भरपूर तियात्र नाचला आनी तियात्राचें म्हाका म्हत्व सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका तियात्राचें चड करून लायन प्रिन्स जेकोबाच्या ग्रुपान गेलो पळय तेन्ना सावन मेळ्ळी आनी मेन थींग म्हणटा तें प्रिन्स जेकोबाच्या ग्रुपान म्हाका एक अशें शिकपाक मेळ्ळें जें कोणाच्यान शिकोवपाकूय जायना आनी शिकयलो जाल्यार शिकपाकूय शकना. दॅट इज म्हणल्यार वॅल्यू ऑफ टायम. ताणें म्हाका टायमाचो वॅल्यू कितें तो दाखयलो. तो पयशांय घेतलो जाल्यार पयशेय मोडले जाल्यार तुका मेळना आनी तूं शिकोवपाकूय गेलो जाल्यार तें शिकपाक जायना पूण तें म्हाका वॅल्यू ऑफ टायम पळय कितें म्हणटा तो थंय कळ्ळो. हय नेमकेंच सांगतलो जाल्यार ह्या टायमाचें म्हत्व आमी कशें डेडिकेट रावत जाल्यार ह्या तियात्रांचें आमचें योगदान कशें मुखार वचून येता जावं आपण कितलो प्रामाणीक आसा हें गरजेचें. तर अमरीश बाब प्रिन्स जेकोबाचें खंयचें तियात्र तूं न्हेसला हें सांगचो ना. पयलो म्हाका दिसता रुपणे ताजे उपरांत गोंयचो सायड तो बरोच सारको हिट तियात्र ताजो मागीर उपरांत म्हाका हांव तसो वयर सकयल जायत पूण रोडो नाका एक नाचला 5 जुजेवाज 7 आनी रोंग आनी राजवटकी म्हूण एक तियात्र त्या तियात्राक दुबाय सुद्दां गेल्लो. सई रे सई हय रुपणे हय ताजो सई रे सई हें नाटक ह्या आदी तुका तो तियात्र करचे पयलीं तुका केन्ना तरी पळोवपाचो योग मेळ्ळो ना पूण हो तियात्र करतकीर हांवें हें नाटक बॉम्बे एक फावट जेकोबाच्या तियात्राक गेल्लो तेन्ना नाटक पळयलें सारकें डीक टू म्हाका दिसतालें म्हजीच एंट्री आयली काय म्हूण तें सेटींग म्हणजे एक्टींग सगळें फक्त लँग्वेज मराठी आशिल्ली पूण म्हाका दिसतालें म्हजी एंट्री आयली काय म्हाका वचपाक पडटलें काय हांव ऑडियन्सान बसून पळयतां पूण म्हाका कांयच अशें तशें लागना म्हणजे हांव सेकंड टायम पळयतां तें डुप्लिकेट पळयतां आनी फर्स्ट ओरिजिनल पयलें काय ह्या तियात्रांनी तुवें जायतीं नांवां सांगल्यात म्हणटच ह्या तियात्रांनी तूं वेगवेगळे तरेची भुमिका करतालो. हय जेकोबाली तियात्रान भरपूर रोल केल्यात सपोर्टींग केल्यात जेकब सुप्रिमो हंबट तांचे बरोबर कॉमेडी तांकां सपोर्ट केला आनी अशें सपोर्टींग रोल जायते केले.
पूण हांवें आयकलां ते भाशेन तुजी मिमिक्री कताराच्या देसान बरीच गाजता. तर मिमिक्री म्हणल्यार कितें जाली, हांव पयलीं ल्हानपणीसान अशें कोणाचे वॉयस इमिटेट बी करतालो. म्हणजे फर्स्ट टायम मिमिक्री करपाक पावलो सुकूर डिसिल्वा, म्हजो फ्रेंड हाजी कार्निवालाची खेळान. म्हणजे तिनी प्लेयाची कॉमेडी रेडी जाल्ली, पूण ताणें म्हाका फोर्स केलो. कॉमेडियन सुकूर डिसिल्वा म्हजो इश्ट आतां सद्याक लंडन आसता. हे फावट येवन सुद्दां कार्निवाल खेळ करून गेलो तो, आनी म्हाकाय आपयतालो. म्हणल्यार हांव म्हज्या कामाक लागून मातसो लेट पावलो. अमरीश, तुका ती कॉमेडी उगडास आसा जी तूं मिमिक्री त्या कार्नावालाच्या खेळान करतालो ती? मिमिक्री म्हणजे फर्स्ट सेट हांव पॉलिटिकल मिमिक्री करतालो आनी मागीर थोडे तियात्रिस्टांक इमिटेट करतालो. ओजवी वेगत एका पाद्री म्हणल्यार देवाच्या नदरेन पळय तूं आनी हांव भियेताले तोंडार आमच्या घेवन एका पाद्रीचें नांव. पाद्री रस्त्यान चलोन येता जाल्यार जावन वचना तिचो ताजो घेयू माव. कित्याक तेन्ना चड मजबूत आसलेले तें देवसांव. दुसरो म्हणल्यार कॅनी. म्हणजे कॅनी आमचो बॉम्बे आसा, जो तुका हांवें सांगला आतां. चली जावन भुमिका करता, बरीं पदां म्हणटा, तोय म्हजो गटीश. ताजोय वॉयस काडून हांवें एकच लायन म्हणजे एक वर्स म्हणला. म्हणजे ताजी याद आयली म्हाका, आनी हांवें म्हणलें ताका इमिटेट करतलो. कॅनीन ते कुल्ल्यो सॉंग म्हणिल्लें आनी बरेंच फामाद जालें. ताजें तुमकां एक वर्स हांव म्हणून दाखयता. म्हापश्या बाजारांत कुल्ल्यो हांव विकता पाटेल्यांनी व्हरून. बरे चेडे म्हज्यो कुल्ल्यो घेवंक येतात दोळे म्हाका मोडून. म्हापश्या बाजारांत कुल्ल्यो हांव विकता पाटेल्यांनी व्हरून. बरे चेडे म्हज्यो कुल्ल्यो घेवंक येतात दोळे म्हाका मोडून. चेड्याक त्यो खोट्यो कुल्ल्यो जाय, चान्न्याचे सोबीत दोके जाय, तांब्या लाकाच्यो आसोंक जाय, गोस्ताटीक लागोंक जाय. चेड्याक त्यो खोट्यो कुल्ल्यो जाय, चान्न्याचे सोबीत दोके जाय, तांब्या लाकाच्यो आसोंक जाय, गोस्ताटीक लागोंक जाय. अमरीश, तूं कांतार म्हणटा आसतना जरी तर तुजेर नदर मानिनासतना रावलो जाल्यार दोळ्या मुखार कॅनीच येता. म्हजोय बरो इश्ट. हय, हांवूय ताका लागींच्यान वळखता. खरेंच ही उमेद आनी ही उर्बा ताका जायतो मोग आसा. कोंकणी पालकाचो जायतो मोग आसा. जरी तो मँगलोरियन आसलो तरी पूण ही कोंकणी कांतारां जायती म्हणटा. अमरीश बाब, तुजी घरची थोडी खबर सांगचो ना? तुज्या घरान कोण आसा, कोण तुजे बरोबर, जावं तुज्या फॅमिलीचो थोडो बॅकग्रावंड? म्हज्या घरा कडेन म्हणल्यार म्हजी आवय आसा आनी आमची जॉयंट फॅमिली. काका काकी, तांचे चले सुनो, आनीक हांव न्यूली मॅरीड, म्हणजे आतां वर्स जालां. आनी तियात्र करपाक म्हाका फूल फॅमिली सपोर्ट आसा. आनी भोव करून आतां म्हजी वायफ जी आसा घरकान, तिजो म्हाका फूल तेंको आसा. ताका लागून ही म्हजी आर्ट फुडें व्हरपाक म्हाका कसलोच भंय ना. म्हणजे थोडे कितें समजतात लग्न जातकीर एक्टींग करपाक मातशें बायलेक टायम दिना म्हूण अशें कोणूय म्हणत म्हूण एक्टींग सोडटात. पूण मेन म्हणल्यार म्हाका फूल सपोर्ट बायलेचो आसा. म्हणजे आतां हांव हेच सांग शुटिंगाक भोंवता, खंय एडिटिंगाक डबिंगाक भोंवता, म्हजे बरोबर बायल आसता सांगात. अमरीश बाब, आतां तुजें म्हणजे शिकप कितले पासून जालां? कितलें तूं शिकला? तुजो गांव? शिकप हांवें SSC केल्या, मागीर ITI केल्ली प्लंबींग, आनी इलेक्ट्रिकल्स म्हणजे इलेक्ट्रिकल टेस्ट बँड्रा एग्जाम आन्सर केले हांवें. म्हणजे ते भायर वचपाक लागून हांव करतालो. तुजें घर खंय? तूं खंय रावता? हांव सारको कुर्तरे सेंट अलेक्स चर्च, एक ग्रावंड आसा चर्च ग्रावंड, ताजे ऑपोजीट घर म्हजें. आमी जाणा ते भशेन थोडे पॉलिटिकल आमचे गोंयचे लिडर आसात, तांचोय तूं तांकांय इमिटेट करून जावं तांची तूं आवाज काडून लोकांक जायतो खुशाल दवरता. हय, म्हाका खंयचे एक दोन मनशांचो आवाज? दोन मनशांचो जाय जाल्यार पयलीं आमी स्टार्ट करया आमचो परिकार, हाजो आवाज काडून दाखयता. आनी ह्या आवाजाक लागून म्हाका भरपूर लोकांनी एप्रिशिएट केला. गोंयान, दुबय, कुवेट आनी सगळे अशें महाराष्ट्रांत. तूं
ह्या कार्यावळी उद्देशी जावं हे तुजे कले विशीं गल्फाचे दुसरे दुसरे गांवूय भोंवलो. हय, हे कलेक हांव नमन करतां कित्याक हे कलेक लागून म्हाका दुसरे गांव पळोवपाक मेळ्ळे. पर्रीकार एसेंब्लीन कसो उलयल्लो हो हांवें एक व्हिडियोचेर क्लिप पळयल्लो आनी तें रियल सारकें रियल फॅक्ट. हांव ताजो आवाज तुमकां इमिटेट करून दाखयतां. स्पीकर सर, when I was entering the assembly, I saw one man with tight fit t-shirt, scarf on a head आणि जीन पॅन्ट घालून भितर येता. I asked that security guard, why are you allowing outsider in our assembly? तेन्ना स्पीकर सर तो security guard म्हाका सांगता, he is not outsider, he is ex-tourism minister मिकी पाशिको म्हणलो मरे. What is going on? According to section 137, he cannot allow like this. ओके. आनी दुसऱ्या खंयच्या लिडराचो? दुसरो म्हणजे आमी मिमिक्री करता आसतना दिगंबराकय केल्लो आसा. म्हणजे आमचो एक्स चीफ मिनिस्टर आशिल्लो पयलीं म्हणजे मडगांवचो दिगंबर कामत. पूण म्हजो सरकार जेन्ना जुट्टेर आयलो तेन्ना 12th स्टँडर्ड भुरगे पास किंवा फेल जाल्यार तांच्या घरा मेरेन हांवें कॉम्प्युटराची बॉक्सां पावयलीं. पूण त्या बॉक्सान भितर कितें आसा काय ना तें म्हाका खबर ना. हां, हय. म्हणटच हें कोणेच कांय लावन घेवपाचें कांयच ना. कारण जेन्ना आमी पालकाचेर न्हेसतात तेन्ना थोडे लोकांचो स्वाद वाडोवपाक हो थोडो मीठ मसालो घालचो पडटा. पूण केन्ना तशी पॉलिटिकल मिमिक्री केल्या म्हणजे मिनिस्टर बसून आसतात, कोण पॉलिटिशियन MLA बसून आसतात तेन्ना सुद्दां केल्या. पूण केन्नाच कोणें प्रॉब्लम अशें केलें ना. पूण आमी केन्नाच तांकां तासपाचें कांय केलें ना. पूण अशें इमिटेट अशें. अमरीश बाब, आतां जेन्ना तूं कतर पावलो, कतरान तुजो पयलोच शो जावं पयलींच तियात्र तुका उगडास आसा? पयलो शो म्हाका दिसता हांव सपोर्टींग रोल केल्लो काय दिसता. सपोर्टींग रोल म्हणजे महानंद तियात्र बरो हिट तियात्र तो आयिल्लो. थंय एक स्मॉल एंट्री केल्ली म्हणजे एक फ्रेमीन गेल्लो असं म्हणल्यार जाता. पूण सारकें एक्टींग केलां लास्ट मी कटर आमचो ज्युनियर रुस्मान म्हणटा ताजो तियात्र बायचो दिलो पोस्टकॉम. तातूंत म्हणजे दुबयचे हाडिल्ले सिंगर, कुईट्सान सिंगर हाडिल्ले, गोंय साकून कॉमेडियन व्हेल्ले सेल्वी आगोस्तीन आनी हांव पार्टीन कॉमेडी अशी करतालो आनी प्लस मिमिक्री केल्ली. त्या उपरांत तूं दुसऱ्या गल्फाच्या दुसऱ्या गांवांनी जावं बारेन, कुवेट जावं दुबय ह्या गांवांनी कसो पावलो म्हणजे दुबय म्हजो एक फ्रेंड आसा म्हणजे राफायल दे बोर्दा म्हण. राफायल रॉड्रिगीस दिसता म्हाका ताजें नांव, पूण राफायल द बोर्दा ताजो शो आशिल्लो आनी तो म्हाका वळखता. म्हणजे ताणें म्हाका सांगलें असो आपल्याचो शो आसा तूं येता. हांवें म्हणलें ऑफकोर्स कोंकणीक लागून आनी म्हजी आवड म्हाका एक संदी मेळटा म्हजो टॅलंट लोकां मुखार दवरपाक. वेगळे वेगळे गांवूय पळोवपाक मेळटात, वेगळे वेगळे गांवचे लोकांक गोंयकार आसात तांचो मोग पळोवपाक मेळटा, तांच्या मुखार म्हजी संदी दवरपाक मेळटा म्हणून म्हाकाय खोशी भोगली. मागीर गेलो. तसोच म्हाका कुवेट एक शो म्हणजे म्हजो एक फ्रेंड कुवेटी आसा आनी जायते आसात. मायस्त्रो शाहू तुमी वळखतात आसतले, शाहू आल्मेदा बरो म्युजिशियन, ताजो म्युजिकल शो आशिल्लो आनी सेंट फ्रांसीस झेवियर बॉयज हांणी तो केल्लो आनी तो कितें गरिबांक आदार काय कसलो चॅरिटी शो तेय शोक म्हाका सांगलें शाहून. हांवें म्हणलें व्हडे खोशेन हांव येता, म्हाका एक आवड. तांचे उपकारी हांव जे ऑर्गनायझर दुबयचे राफेल जावं शाहू आल्मेदा तांचे उपकार आठयता कित्याक तांकां लागून हांव थंय पावलो आनी भोव करून म्हजी जी आर्ट तांचे ऑडियन्सा मुखार दवरपाक संदी मेळ्ळी. हय, खरेंच. आतां ह्या परदेसांतले गांव तूं भोंवतालो त्या भायर कतराक तुवें शो केलो तर जो ऑडियन्स थंय आसलो ह्या तियात्रांनी येतालो ह्या ऑडियन्साचो रिस्पॉन्स खेरीतपणी तियात्राक म्हणना तुका? म्हाका रिस्पॉन्स सारको म्हणजे सोशल मिडियाचेर जावं फोन करून अशें म्हाका वेन आर यू कमींग बॅक, पैसा वसूल, तुजे मिमिक्री पळोवन पैसा वसूल, एमेझींग, अनबिलिवींग अशे कमेंट्स. ओके. म्हणटच तूंय जायतो खुशी जालो? भरपूर खोशी जाली. हय. आतां तुजो जॉब जेन्ना तूं कतराक तुजो जॉब करता तुजे जॉबाचें स्ट्रक्चर कशें आसा की तूं कसलो जॉब करता? जॉब म्हणजे हांव एक अमेरिकन डेंटल क्लिनिकान आसा म्हणजे एक्चुली हांव म्हजी विजा थंय ड्रायव्हर म्हूण आसा, ड्रायव्हर मॅसेंजर. पूण ओवरऑल आख्खें काम पळोवचें पडटा
म्हणजे बारीक बारीक मेंटेनन्स. आतां हें सगळें करता आसतना तुका हे तियात्र बी करूंक थंय जावं हे गल्फाच्या देशांनी तुका फावो तितलो वेळ मेळटा? फावो तितलो वेळ मेळटा म्हणल्यार म्हाका ड्युटी टायमींग मॉर्निंग 6:30 to 2:30 स्ट्रेट ड्युटी. म्हणजे हांव घरा पावता म्हणल्यार 3. म्हणजे तियात्राचें कितें रिहर्सल एसाय कितें आसता पळय ते आफ्टर 5 आसतात. त्यो अवंताच म्हाका तियात्र बी कितें आसा म्हणलें म्हण तुमी जाल्यार हांव घरा आयलो जेवन सुसेगाद 1 वर 2 वर न्हिदून सुद्दां मागीर एसायक वचपाक मेळटा. हय. आतां परदेसांत म्हणजे कतार तूं एकलोच रावता काय तुज्या बरोबर आनी फ्रेंड आसात? हांव पयलीं शेअरिंग रूमान म्हणजे एक पार्टनर आशिल्लो ताजे बरोबर रावतालो. मागीर हांव लग्न जालो म्हज्या बायलेक व्हेली म्हणजे मिसिसाक थंय विजिटिंगाक व्हेली. म्हणजे आतां परत व्हरपाकूच म्हूण आयलां बायलेक. म्हणजे आतां हांवें सेपरेट म्हजो रूम घेतलो. म्हणटच आतां तुजो अडेज वरांचेर तूं बेकार जाल्या उपरांत थोडे फावटी तियात्र आसूं नासलें पूण खंय तरी गोंयकार असो मिटींग पॉयंट अशें कितें तरी आसा? गोंयकार मिटींग पॉयंट म्हणजे हांव जे जाग्यार पळय रावता म्हणजे हांव रावता ती एरिया तो फूल एरिया गोंयकार असो. म्हणजे आमचो कंपाऊंड आसा गोंयकार असो. तूं किंवा कोणी गोंयकार सुद्दां आमच्या कंपाऊंडान आयलो जाल्यार विसरतलो तूं गोंया आसा काय गल्फाक आसा काय. म्हणजे म्हाका आनी भायर वचची पडना. इतलो गोंयकारांचो मोग म्हाका तेच कंपाऊंडाक मेळटा. टीव्ही पळोवपाची गरज ना. एक मोबायल वॉट्सॅप सुद्दां आतां आयला. कांयच गरज ना. फक्त दार उगडून भायर बसलो जाल्यार कोंकणी उतर जें पळय कानार पडटा हीच एक व्हडली खुशालकाय भोगता. म्हणजे भायरांनी वचपाक नाका. अमरीश, एक उमेदीचो आनीक तियात्राच्या मोगाचो कसो ह्या तियात्राच्या मोगान तूं केन्ना पडलो? तियात्राच्या मोगान म्हणजे ल्हानसतान सगळीं म्हणटाले म्हाका नाटकां जातात, पिक्चर जातात, बरे बरे प्रोग्राम जातात टीव्हीचेर. ते सोडून तियात्रांक कित्याक वता म्हाका खबर ना. म्हणजे हांव ल्हान आसतना सारको तियात्राचो एडिक्ट असो. म्हणजे आमच्या गांवांत सुद्दां तियात्र जाताले आनी पयलीं ते माटव कड्यांचे 7क तियात्र म्हणजे 7:30 स्टार्ट जालो जाल्यार कड्यांक भितर सोडनाशिल्ले. म्हणजे भितर वचपाक जाय म्हूण हांव पयलीं 7:30 सुद्दां वचून रावलां माटवान लिपून सुद्दां ल्हान आसतना. म्हाका याद आसा म्हणजे माटवान लेट बी जावन पावलो कित्याक अभ्यास करपाक भयण तापयताली. अभ्यास तुगे स्टडीज कर मागीर वच म्हणटाली. म्हणजे ताका लागून हांव तियात्रिस्टांची फ्रेंडशीप सुद्दां करप. म्हणजे तांकां उदक जाय काय म्हणप, बालदी भर उदक सुद्दां व्हरून दिवप, तांकां बॅग बी कितें जाय काय म्हूण घेवन गेलो न्ही मागीर आनी माटवांतलो भायर येवप ना, भितरूच रावप. तियात्र काबार जातकीर भायर येवप. पळय आतां हो जो वावर तुवें तुज्या मनांत आपणायलो आनीक प्रॅक्टिकली हो लोकां मुखार तुवें मांडपाचो प्रयत्न केलो. आतां हें करता आसतना जायतीं तुका कांताराची मांडावळ जावं मिमिक्री करता आसतना थोडे भोव दुसऱ्यांचे आवाज कानार आयकून घेवन त्या लोकां मुखार डिलिव्हर करपाची तितली घोटाय भुरगेपणांत तुका नासली. पूण त्या उपरांत तयारी केल्या उपरांत हें सगळें घडोवन आयलें. तर आनी खंयच्या दुसऱ्या आर्टिस्टांची म्हणल्यार भरपूर आर्टिस्टांची मिमिक्री आसा. पूण थोडी सॉंग्स मिमिक्री करून दाखोवपा जाता पूण विदावट म्युजीक म्हणजे मातशी ती ऑडशी दिसतात. पूण टोन वॉयस टोन काडपाक एक 2-3 लायन्यो म्हणून दाखोवपाक शकता. तसल्यार तुमकां आतां म्हणून दाखयता एंटनी सेन म्हणजे रोसवानाचे तियात्रांतलें सॉंग तें आनी रोसवानाची सीडी बरी चल्ली एगिमा म्हूण. तातूंत तें एगिमा रोसवानान आमच्या एंटनी सेनान एगिमा म्हणून कांतार म्हणिल्लें. तो वॉयस काडून दाखयता. एगिमा रोटा हांव तुजें चिंतून तूं म्हाका गेलें सोडून सारकोच एक सुरो करून अशें ताजो टोन आशिल्लो. ताजे 1-2 वळे तुमकां म्हणून दाखयल्या. अमरीश बाब, जायत्या कलाकारांचो तूं आवाज काडटा म्हणटच आनी खंयच्याय कलाकारांचो आवाज आमच्या मुखार? आनीक आवाज म्हणजे म्हजो इश्ट सिल्वेस्टर वाज. सिल्वेस्टर वाज बरो बेज वॉयस सारको बरो कांतरीस बी म्हणजे बरो कांतरीस. म्हजो इश्टूय बरो. ताणें एक काट्यांतलें फूल हे पिक्चरान कांतार म्हणिल्लें म्हणजे तें दुयेट आशिल्लें. पूण तो दुयेट एक चलयेचो वॉयस आनी एक सिल्वेस्टराचो वॉयस तो हांव बेश्टो प्रॅक्टीस करतालो. पूण जालें कितें
म्हणजे चलयेचो वॉयस म्हजे कडेन तितलो येना जालो पूण सिल्वेस्टराचो डिक्टू काडपाक लागलो पूण तरी आसतना तुका सिल्वेस्टराचो तो वॉयस काडून दाखयता. हांव तुमच्या घरा गेलोलो मागोंक तुजो हात पूण आमच्या मोगाचो दुस्मान दुडुकी रेस्कायानीक जात गोरेच्यानी नवरो सोदला तो म्हाका आवडो ना रे मात आमच्या मोगाची वाट पालून करीत मुणगात पोचिंत हांव दीस रात तुज्या लागीं काजार जावची खोशी आसली म्हाका पूण गोरच्याक तुमच्या हांव जावूय जालो नाका. खरेंच ही कार्यावळ पळोवन सिल्वेस्टरूय जायतो खुशाल जालो आसतलो कारण आपल्याची बी मिमिक्री जाता आपल्याचोय आवाज परत लोकां मुखार येता. अमरीश तुजें आवडीचें अशें खंयचें कांतार? आवडीचें अशें कांतार म्हणजे सद्याक आवडीचें म्हणजे भरपूर कांतार आवडीचे आसात पूण ती म्हणपाक म्हाका याद जावची ना म्हणजे अमकेच आवडीचें म्हूण सांगपाक मातशें भंय दिसता. तुजो आवडीचो ह्या पालकावेलो कलाकार खंयचो? म्हजो आवडीचो कलाकार म्हणजे कॉमेडियन काय कॉमेडियन जावं खंयचोय? कॉमेडियन म्हणजे म्हजे आवडीचे आसात आगुस्तीन, लुईस बच्चन, सेल्वी, आंबट, तसोच प्रिन्स जेकब आनी जायते आवडीचे आसात म्हणजे सगळीं नांवां घेवपाक जावची नात पूण सगळे चडशे म्हजे कॉमेडियन आसात ते म्हजे चड आवडीचे चड मोगाचे. ऑन द स्पॉट लुईस बच्चनाचो आवाज? लुईस बच्चनाचो आवाज काडपाक जाता पूण कॅरेक्टरूय करून हाडपाक जाता जाय जाल्यार पूण कॅरेक्टर करतलो जाल्यार एक 5 मिनटां ब्रेक घेवचो पडटलो. ब्रेक म्हणजे हांव खंयचे हेअर कटींग सलूनान वता आनी असो लुईसा भशेन खोड्डो जावन येता जाल्यार ताजो कॅरेक्टर करून तुमकां हांव एक्टींग आनी वॉयसूय काडून दाखोवपाक शकता. पूण आमचे ऑडियन्स रावपाक तयार ना आनी कोणाकूच वेळ ना कारण ही कार्यावळूय सोंपतली. वॉयस लुईस बच्चन कितें म्हणट रे म्हाका सांगता तूं कितें म्हणट रे असो लुईस म्हजे कडेन उलयता. आमी जेन्ना उलयतात कितें उलयता कितें म्हणटा रे तूं म्हणजे ताजो टोन आनी ताजो जो नॅचरल टोन म्हाका खूब खूब आवडीचो. अमरीश ही कार्यावळ मुखार वता आसतना म्हणजे तुजी कार्यावळ तूं जी मिमिक्री जावं तूं तियात्रांनी तुजी भुमिका करता तुजी एम तुजो फुडलो टार्गेट जावं तुजो फुडले विचार कितें आसत? विचार म्हणजे आतां पोटाक लागून सद्याक परदेसान रावचें पडटा पूण जेन्ना फॉर गूड देवान भलायकी दिवची आमकांय दिवची सगल्यांक दिवची म्हणजे फॉर गूड जेन्ना गोंयांत येतलो तेन्ना कोंकणीचो वाव होच फुडें व्हरपाचो. जेन्ना तूं म्हणटालो की मदें मदें जें गॅप 1-2 म्हयन्यांची सुटी आसता अशा काळांत केन्ना तरी तुका गोंयांत तियात्रांनी एक्टींग करपाचो चान्स पडला? मेळ्ळा. लास्ट इयर न्ही ताजे फाटले वर्सा म्हणजे 2015 वर्सान हांव विकेशनाक आयिल्लो तेन्ना फ्रांसीस दे तुवें हाजो रिपोर्टर बरो हिट तियात्र ताजे हांवें एक 38 शोज केल्यात व्हेरी फास्ट. हांव 40 डेज विकेशन आशिल्लो म्हणजे ते 38 शोज विथीन 35 डेज केल्यात आनी मागीर म्हाका वचचें पडलें. म्हणटच जेन्ना तूं घरा आयलो तेन्ना तुज्या घरच्यांक आनी वेळ ना फकत तियात्र. पूण तेन्ना हांव तांकां रिजन सांगतालो इन केस हांव गोंया आशिल्लो जाल्यार हे टायमार हांव तुमकां मेळपाचो ही एक तांकां सांगतालो आनी म्हणजे म्हाका तें कांय म्हणलें ना. आतां लोकांचो एक सोशल मिडियान एक वेगळो आवाज केलो लोकां मुखार एक तुजें प्रोजेक्शन तुजो जो वावर आसलो तो लोकां मुखार हाडलो आनीक फेसबुकांतल्यान जावं युट्यूबाचेर तुजे जायते तुस्त जाली तर अशा वेळार तुवें कितें येवजिल्लें की तूं खंय मेरेन तुजी वचपाची तुवें तांक दवरली? खंय मेरेन वचपाची तांक म्हणजे कला हाका लिमीट ना. कितलोय फुडें तुज्यान कला व्हरपाक जाता ताका स्टार्टींग आसा म्हणजे ही म्हजी स्टार्टींग म्हणपाक शकता पूण एंडींग ना. कितलेच आमचे हिंदू भाव तियात्रांनी आसात आनीक हिंदू भाव नाटकांनी आसात तर नाटक आनी तियात्र हाचो वेगळोचार तुका कितें तरी दिसता? नाटक आनी तियात्राचो वेगळोचार म्हणजे नाटकाचें म्हाका तितलें आयडिया ना पूण तियात्राचो म्हाका मोग
तियात्राचेर तूं म्हाका कितेंय विचारल्यार हांव तुका ऑन स्टेज बॅक स्टेज जावं खंयच्या स्टेज तियात्राचे खंयच्या स्टेजीचेर हांव तुका सांगपाक शकता पूण नाटकाचें म्हाका तितलें आयडिया ना. हां पूण तुका दिसता की जरी तर खंयचोय भुरगो तियात्रान भितर सरलो जाल्यार तो बेगीन शायन जावपाच्यो चान्सीस आसात? हय, कित्याक एट प्रेजेंट तियात्र म्हणजे हो कोंकणी पाल बरो उंच पाविल्लो आसा. आनीक हांव जेन्ना नवोच तियात्रान भितर सरलो म्हजे सिनियर्स आसात ताणें म्हाका फूल कॉर्पोरेट केल्लो आसा आनी आज सुद्दां नवे कोण येतात तांकां ते कॉर्पोरेशन दित आसात आनी जे मेरेन सिनियर कॉर्पोरेशन दितातच आनी दीत रावतले तेन्ना हो पाल स्टॉप म्हणटा तो केन्नाच जावचो ना, वचत रावतलो. एक दीस म्हाका आमचो फ्रेंड एक दीस कोणागेर जेवण आशिल्लें म्हणून लागलो आनी थंय जेवपाक या म्हणून म्हाका व्हेलो. आनी जेवणाक वता तेन्ना म्हाका कितें सांगपाक लागलो, कांय खायनाका उपाशी वचपाचें. हांवें कितें केलें, भूक लागपाक जाय म्हूण आमच्या घरा कडल्यान फ्रेंडा गेल्लें घर 1.5 किलोमिटर पयस आशिल्लें. आमच्या घरा कडल्यान तांच्या घरा कडेन चलत गेलो. मागीर ताणें म्हाका मोटरसायकलीर बसयलो आनी फ्रेंडागेर जेवपाक व्हेलो. आमी जेवन येता थंय आसात म्हजेर थापड मारलें. हांवें म्हणलें म्हजेर थापड कित्याक मारला? आरे म्हणपाक लागलो, तुका हांवें जेवणाक व्हेल्लो, तूं कितें काय म्हणल्यार पोट भर जेवपाचें सोडून इल्लें खाता इल्लें उदक पिता, इल्लें खाता इल्लें उदक पिता, हें कितें करता काय म्हणून लागलो. हांवें ताका कितें सांगलें, एक जरी तर जाग्यार कितें बसोवपाक जाय जाल्यार पयलीं माती घालतात, मागीर इल्लें उदक घालतात, मागीर माती घालतात, मागीर इल्लें उदक घालतात. कित्याक तो सांगपाक लागलो माती आनी उदक घालें जाल्यार बेगीन बसता. तेंच म्हणलें हांव करतालो, म्हणजे आपल्याक समजूंक ना म्हणून लागलो. हांवें म्हणलें तेंच म्हणजे हांव कितें खाता तें वयर उरतलें न्ही म्हूण इल्लें खातालो उदक पितालो, इल्लें खातालो इल्लें उदक पितालो, तें हांव बसयतालो. हांसपाक लागलो आनी वेल्यान म्हजेर आनी एक थापड मारलें. हांव चिंतपाक पडलो म्हजेर आनी एक थापड कित्याक मारला. वळू म्हाका सांगता, ही आयडिया आपल्याक दिवपाची न्ही काय खंय. खरेंच अमरेश, खरेंच तुजे जे जोक्स आसात म्हाका दिसता आमच्या ऑडियन्सांक जितले तूं जोक्स दिता तितले उणें जावचे ना. खंयचे आनीक एक आर्टिस्टाची 1-2 लायनी कांताराच्यो लायनी हय म्हणजे प्रिन्स जेकबाचें नवें एक ताचे सिडीर कांतार आयला. ताज्यो तुमकां 2च लायन्यो हांव म्हणून दाखयतां. ती मिमिक्री करपाचो आसा, अजून केली ना पूण रेडी करून दवरला. प्रिन्स जेकबान पयर म्हाका सिडीचें नांव याद ना पूण ताजेर एक कांतार म्हणला, ताजी 1-2 लायन्यो म्हणून दाखयता. सातां तो नाजे पावस घाल रे सांजे, कितलीं चेडवां आसा एकल्या मोगान पडना मोजे, सांज जुजे तुगे फिल्या दाव नांव मोजें जुजे, एक चेडूं फावो कोर पांय पडटा तुजे. खरेंच खरेंच अमरीश, खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो. आनीक तुजे जे गूण आसात, तुजी तियात्राची जो मोग तुजे लागीं आसा हो सगळो तुवें लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. ह्या खिणांत आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ अमरीशा सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.